पंचामृतात स्वादास्वाद सीझन 3च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार परवरी हांगासरल्या डिस्ट्रेस कॅफे जे फामाद आसा सुंदर एम्बियन्सा खातीर आनी हांगासरल्या परफेक्ट फूड मेनू खातीर. आमचे आयचे सेलिब्रिटी गेस्ट इतलेच परफेक्ट आसा त्याचेर फक्त गोंयाकूच न्ही पण पुराय देशाक अभिमान आसा. प्रायड ऑफ गोवा जाणें गोंयची नामना इंटरनॅशनल लेवलची केल्ली आसा. गोंयांतले पयलेच खेळपटू जाणें भारताक इंटरनॅशनल लेवलाक रिप्रेझेंट केला. जाणून घेया ताजी फुडी सायड आनी पळोवया आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट कोण ते. फाटली कितलीशींच वर्सां आशिया चॅम्पियनशीप, उबर कप सारकिल्ल्या कितल्याशाच स्पर्धांनी भारताचे प्रतिनिधित्व करपी. मॉरिशसात 2017 भारता खातीर रुप्या पदक तशेंच 2019 पोलंडात कांशा पदक मेळोवन दिवपी गोंयांतले पयले बॅडमिंटन प्लेयर. गोंयची धूव एक आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटन खेळगडे अनुरा प्रभुदेसाय, लग्ना उपरांतचे अनुरा मोहित सावड्डेकार आयचे आमच्या स्वाद आस्वादाचे सेलिब्रिटी गेस्ट. आंतरराष्ट्रीय मळावेल्या सर्तींनी 14 भांगरा पदकां सयत 90 पदकां मेळयिल्ले. बायलांच्या एकेरी सर्तीत डिसेंबर 2017 ते नोव्हेंबर 2018 मेरेन देशात पयल्या क्रमांकाचेर आशिल्ले अनुरा. ताची एक युनिक अचिव्हमेंट म्हळ्यार बायलांच्या एकेरी आनी त्याच वेळार डबल्सात पयल्या स्थानाचेर ते आशिल्ले. जाणून घेवया तेची फुडी सायड आयच्या स्वाद आस्वादाच्या एपिसोडांतल्यान. येवकार दिवया आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक. प्रायड ऑफ गोवा अनुरा मोहित सावडेकर हेंकां आनी ताचे बरोबर आसा ताचे घरकार मोहित सावडेकर. वेलकम. वेलकम. कशी आसा? आमचे न्यूली वेडेड कपल हांगासर आसा, क्यूट कपल आनी आमच्या पुराय टीमच्या वतीन तशेंच आमच्या सगळ्या पळोवप्यांच्या वतीन तुमकां खूब खूब बेस्ट विशीज आनी कॉंग्रेच्युलेशन्स तुमकां. थँक्यू सो मच. खुबशे प्रश्न करपाचे आसा आनी अनुराचो फूल आमी करियर पयला कसो आसा तो, ताचे हार्ड वर्क, ताचो सक्सेस आनी तुमी आतां ताच्या सक्सेसान वांटेकार जाल्ले आसा. सो कशें दिसता? बरें दिसता एकदम. आनी अनुरा खूब कमी पळयता आसतले किचनान पळयतात चडशे स्टेडियमारूच स्टेडियमाचेरूच पळयला. पण वता केन्ना किचनान? ह्या दिसांनी करता. ह्या दिसांनी करता. अनुरा पयलीं कांयच करनाशिल्लें लग्ना पयलीं? लग्न म्हणजे आतांच जाला डिसेंबर 5 आनी हांव अकॅडमीन आसतालें सो तसो म्हाका टायम मेळनाशिल्लो. म्हणजे प्रॅक्टीस सेशन 2 आसता सो मागीर रेस्ट घेवचो पडटा आनी सो आतां केन्ना केन्ना टायम मेळटा तेन्ना हांव किचनान वचून आतां हालींच म्हाका जेवण करपाक म्हणजे टायम मेळटा. सो गोंयान आशिल्लें सो तेन्ना शिकून घेतलें. बरें दिसता जेवण करपाक. म्हणजे आवड आसा? आतां मातशी डेवलप जाल्या. बरें आसा. कितें करून दिला फर्स्ट डीश? फर्स्ट डीश अशी याद ना बट आलू जिराईक केल्ले, कटलेट केल्ले आनी शीत दाळ बेजिकली जे आवडटा ते. तव्या कितली फुडी? बेजिकली म्हाका चडशें घरचें जेवण. सो आमचे अशें टेस्ट ऑफ आयटम्स लायक चॉयस इज सिमिलर. घरचें जेवण अशें शीत दाळ भाजी फोडी. पयलीं खबर आशिल्लें की अनुराक जेवणाचें करपाक येना म्हणून? ना बट सांगिल्लें कित्याक मोस्ट ऑफ द टायम्स करियराक लागून Right. भायर उरलें मागीर तशें खेळप चड जातालें. सो तशें किचनान केन्ना टायम मेळून सांगताले ते. Okay, आनी आज अनुरा कितें स्पेशल करपाचें आसा आमच्या खातीर आनी म्हाका दिसता कितें मोहिताची फेवरेट डीश बी कितें गो? हय ताका वन ऑफ वन ऑफ वन ऑफ द. सो कितें करतले सगळ्यांक सांग? वेज कटलेट. वेज कटलेट. ओके. सो आज तुका ऑपॉर्च्युनिटी आसा अनुराग किचनान काम करता आसतना पळोवपाची. सो तूं बस थंय आनी पळय ताका किचनान काम करता आसतना आनी स्पेशल तुज्या खातीर ते करतले कटलेट. ओके ओके. सो आमचे स्वाद डिश हे सेक्शनान आमच्या अनुरा आमच्या खातीर करतले कटलेट आनी कटलेटी बरोबर आमी अनुराची फुडी सायड पळयतलीच पण ताच्या बरोबर खुबश्यो गजाली आमी करपाची आसा. आनी केन्ना ट्राय केल्लो हो कटलेट? पयलीं केला केन्ना? म्हाका मम्मीचे केल्ले कटलेट आनी म्हजी भयणी करताले ते आवडटाले सो हांवें म्हणलें पयलीं शीत दाळ आनी बेजीक जे आसा ते हांवें म्हणलें स्टार्ट करतनाच ते स्टार्ट केले करपाक. आनी बटाट हो एक सगळ्यांचो घरान फेवरेटूच डीश आसतलो सो तातूंतल्यान म्हणलें वेज कटलेट मातशें अशें बरें सो ते शिकपाकूय शिकून घेतलें. ओके. सो जशें आतां तूं टोर्नामेंटाक वतना तुजी खुबशी ट्रेनींग आसता तशें लग्ना पयलीं कितें ट्रेनींग घेतिल्ली कुकिंगाची? ना म्हाका टायम नासता न्ही तसो. टुर्नामेंट आसता न्ही फूल इयर आमचें तशें पॅक्टूच आसा. सो आतां मातसो जेन्ना टायम मेळटा आतां कॅलेंडर येतलें आमचें मार्चान सो आमकां वर्साक एक अरावंड 6-7 टुर्नामेंट नॅशनल्स आसता. मागीर कॅम्प्स आसता मदीं इन बिटवीन 1 month 2 months अशें. म्हणजे आतां एक आसता आनी मागीर डिसेंबरानूय कॅम्प आसता बिफोर नॅशनल्स. सो सिजन म्हणजे आमचें फूल इयर तशें पॅक्टूच आसता आनी मदीं जेन्ना एक 1-2 months अशें म्हणजे मदीं टायम आसता. सो आतां जेन्ना आतां फ्री आशिल्लें
सो तेन्ना हांवें मातशें Try करून पळयलें. मम्मी कडल्यान शिकून घेतलें आनी म्हजी म्हणजे मोहिताची मम्मी ताका म्हणटा म्हज्या मम्मीक मम्मी म्हणटा सो तांकां पळोवन मातशें म्हणलें मदीं मदीं करून शिकता हळूहळू. ओके पण तूं मॅचीसा खातीर चडशे ट्रेनिंगे खातीर भायर आसताले सो तेन्ना मागीर फूड कल्चर कसो आसतालो आनी कशें एडेप्ट करताले फुडा कडेन? हांव प्रकाश पदुकोण एकेडमीन चड टायम रावला अरावंड 4 years आनी मागीर बेंगलोर आशिल्लें मागीर सगळे कडेन आमकां कूक आसतालो बिकॉज प्लेयर्स हॅव टू टेक प्रॉपर रेस्ट म्हणजे आमचे 3 सेशन आसता एक 6 to 7:30 मागीर 9:45 to 1 o'clock आनी इवनिंग अरावंड 3:45 to 6:30 मागीर आमी थोडे एक्स्ट्राय करताली बिकॉज तुमी सगळीच प्लेयर्स सेम करता इफ यू वॉन्ट टू बी बेटर दॅन अदर प्लेयर्स तेन्ना मातशें चड ट्रेनींग करचें पडटा सो मागीर एक वर हांव एक्स्ट्रा करतालें हांव तशें आशिल्लें Okay. सो मागीर आनी इन बिटवीन जेवण घेवन ब्रेकफास्ट लंच डिनर जालें की मागीर एक मदीं जशें सेशन सो हाफ एन आवर इज नॅप इज इम्पॉर्टंट फॉर रिकवरी सकाळीं एक हाफ एन आवर मागीर दनपारां एक अर्द वर अशें मागीर आनी उरिल्लो टायम पयलीं अभ्यास करतालें एक 1 hour बी Okay. सो ताचो शेड्यूल म्हणजे तुमी पळयात म्हणून भुरग्यां खातीर एकेडमीन सदांच कूक आसता सो भुरग्यांक बरें जावं सो भायर एकेडमी एनी पर्टिक्युलर तुजे एनर्जी फूड म्हणू शकता बिफोर मे बी आफ्टर युअर ट्रेनिंग सेशन किंवा आफ्टर अ मॅच अशें कितें आसतालें की एक पर्टिक्युलर एनर्जी बुस्टर तुजो फूड कितें आसतालें? तशें मॅची पयलीं बी हांव सदांच वॅजूच प्रिफर करता इवन इन टोर्नामेंट्स बी Okay. आसता तशें आनी मॅची पयलीं तशें हाफ एन आवर 45 minutes आसता तेन्ना लायटूच खाता आमी अशें म्हणजे मे बी बनाना आनी हें कित्याक मॅची पयलीं म्हणजे टुर्नामेंटाचें म्हणटा जाल्यार जायना तशें म्हणजे लायटूच आसता आनी मॅची चड आसता तेन्ना नॉर्मल रोटी अशें कांय स्पेशल ना रायस दाळ इल्लीशी म्हणजे अशें आनी भाजी किंवा रोटी आनी हें रातची बी रोटी 2 रोटी पण ट्रेनिंगाच्या वेळार अशें एनर्जी फूड अशें कांय ना पर्टिक्युलर? नॉर्मल तुमी डायट फॉलो केलें जाल्यार बरें म्हणजे घरचें जेवण आय विल से तुमी सारकें जेवपाचें आनी एग्स म्हणजे प्रोटीन जाय जाल्यार सोयाबीन्स हें सगळें आसाच प्रोटीन मातशें चड घेवपा जाय इतलेंच. ओके सो आमच्यो गजाली अश्यो चालू उरतल्यो पण आतां आमी आमच्या मेन मुद्द्या कडेन वळुया जो आज अनुरा करपाचे आसा कटलेट. ओके सो कितें कितें लागता पळोवया. बटाट आसा उकडून घेतिल्ले बटाट हांगा आमी हे कांदो घेतला चिरून घेतला मागीर हे मीठ घेतला आमी मागीर जिरा पावडर आसा आनी गरम मसाला आसा रवो घेतला मागीर हांगा आमी किसून घेतिल्ले आले आसा ओली कोथमीर आसा आनी बीटरूट आसा. सो वेजिटेबल्स चडशे प्रिफर करता आसतले जेवणान तुज्या सो वन ऑफ द डीश तुका हो सो कितें आनी करपाचें? तुमकां जाय जाल्यार तुमी गाजरूय घेवं शकता. हय सो म्हाका दिसता पयलीं मिक्सिंग आमकां हय आमी अंदाजा प्रमाणे आमी तुमकां जाय तशें कोणाक बटाट चड आवडटा आनी बटाट घेवपाचे आमी अर्दे हातले घेता पोर्शन ओके बटाट वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट करपाक ही बीट आमी सगळे घेवया. म्हाका बेस्ट फॉर भुरग्यांकूय न्ही जी चडशे वेजिटेबल्स खावपाक हय सोदिना आनी हेल्दी बी म्हणजे म्हाका अशें बिकॉज स्पोर्ट्स पर्सन सो डायट हांव मम्मीक मागीर केन्नाय म्हणटाले साबुदाणा वडा म्हाका खूब आवडटा Okay. सो वडा म्हणजे एक इजी म्हणजे एक आयले की सांजचे मागीर मम्मीक म्हणटाले हांव कटलेट किंवा अशें करून दिव. कांदो घेवया गरम मसाला अर्दो चमचो जिरो पावडरूय अर्दो चमचो मीठ तुमकां कमी जास्त तुमकां चवी प्रमाणे हांव अर्दो चमचोच घेता. आनी तशेंच आमी कितें तरी न्युट्रिशियस करता आसता ताका लागून आमचो पिंक सॉल्ट हिमालयन पिंक सॉल्ट आनी हे बी आले 1 चमचो ओली कोथमीर मातशी चडशीच घेता. चार चमचे आनी आमी आतां मिक्स करूया आनी इल्लोसो रवो बायंडिंगा खातीर बरें पडटलें. सो थ्रू आवट द इयर तुका डायट फॉलोच करचो पडटा काय चीट डायट आसता केन्ना? हय तशें म्हणजे हांव चड फुडूय पूण बॅडमिंटना लागून म्हाका मातशें हें करचें पडटा डायट फॉलो पूण केन्नाय मेळटा तेन्ना म्हाका मम्मीच्या हातांतलें शीत हें आनी तें नुस्तें बी आवडटा की ना? पयलीं आवडटालें पूण आतां हांव वॅज प्रिफर करता. Okay. पयलीं हांव खातालें शीत हुमण आनी आतां बटाट मोहितागेर कितें वॅज? मोहीत वॅज आनी म्हाकाय बी आतां वॅज बरें दिसपा लागला. ओके नायस. म्हणजे मम्मी पप्पा बी खाता पूण म्हाका वॅज आतां बरें दिसता पूण अशें म्हाका गोवा समोसा अशें आवडटा आनी आयस्क्रीम पण केन्ना हे तुका अवॉयड तशें करचें म्हणजे पडटा आयस्क्रीम चॉकलेट्स बी अशें? एक्चुली खावपा जायना हांव कमीच खातालें जेन्ना म्हणजे
पयलीं म्हणजे मातसो वेट वाडिल्लो तेन्ना बंदूच केल्ले पूण अशें मॅच जाली मोर ऑफ तुमकां वेट मेंटेन करचें हय वेट म्हणजे बरें न्ही तितलें शुगर कमी खाता तितलें हांव तशें कमीच खाता पूण अशें मॅच बी केन्ना टुर्नामेंट बरो जालो आनी जिखलो किंवा अशें कितें जालें सेलिब्रेशन सो घरा कडल्यान आतां परत न्यू घरान म्हणू शकता आमी न्यू लायफ तुजी स्टार्ट जाला सो चेंज ओवर कितें दिसता फुडाच्या हॅबिट्सान किंवा बाकीच्या हितून हांव म्हणपाक सोदतां की म्हज्या आनी मोहितच्या फॅमिलीन अशें कांय म्हाका डिफरन्स दिसूना आमचे दोगांच्या घरान सेमूच अशे फूड चॉयसीस रावपाचे बी सगळे सिमिलरूच पॅटर्न आसा हय आनी तांची फॅमिली म्हाका तितलोच सपोर्ट करता जितले म्हजे मम्मी पप्पा करताले आतां पयलीं पप्पा येतालो म्हाका फिटनेसाक आतां म्हजो पापा येता आनी ताजी मम्मी बी म्हाका म्हणजे वेन आय एम गोईंग फॉर म्हणजे कितें प्लेईंग बी आसता तेन्ना ती म्हाका म्हणजे तीच म्हणजे मोहितानी म्हाका तोय बी वर्कींग आय एम ऑल्सो प्लेईंग सो ती केन्ना केन्ना बिकॉज खेळपाक जेन्ना जाम ती जेवण करता अशें केन्ना सो तशें आनी हांव म्हाका केन्ना टायम मेळटा तिजे कडल्यान आनी हळूहळू शिकता पण आता कितें डिफिकल्ट चड दिसता म्हणजे जेन्ना स्टार्टींग तुवें रॅकेट हातीन घेतिल्ले ते की जेवण म्हाका तशें इजीच दिसलें म्हणजे फक्त टायम जाय करपाक म्हणजे अशें ओके सो आमी ते कटलेटचो आकार ताका दितली आनी मार्केटान खुबशे मोल्ड्सूय मेळटा जाय जाल्यार आमी ते यूज करूं शकता आनी आमचे ते कटलेट शेपेन येता म्हणसर आमी पंचामृता सॅफ फ्लावर ऑयल यूज करुया हेका फ्राय करपा खातीर सो अनुराग सद्या अंडर ट्रेनिंग आसा ऑलमोस्ट आमचे तेल तापला कितले फावटी ट्राय करून पळयला कटलेट 3-4दा केले आनी तेन्ना कोणे हेल्प केली कोणें ना हांव स्वताच केले फक्त पयलीं एक मम्मीक पयलें एक दाखय म्हणटाले मागीर हांवें स्वताच अशें शिरो सुद्दां केला सद्या वाव शिरो साबुदाणा एक्सपर्ट शिरो साबुदाणा खीर साबुदाणा म्हाका सगळ्यात इजी प्रकार दिसलो सगळें जालें साबुदाणा खिचडी केली साबुदाणा खीर केली वाव सो एक्सपेरिमेंट सगळे मोहिताचेर सद्या चल्ल्यात मातशें गरम करून मागीर तुमी टर्न करा सो आमचे कटलेट सांगा रेडी आसा रेडी फॉर लँडिंग तनुरा टेन्शन कमी आले इतलें मॅचीन सुद्दां जायना म्हाका एक्चुअली तें तुका विचारपाचें आशिल्लें की किचनान चड टेन्शन येता की मॅच खेळटना तें इजी तितून तूं एक्सपर्ट जाला ओवर द इयर्स न्ही आतां हे जस्ट तूं स्टार्ट केलां न्ही सो मे बी इन सम इयर्स तूं हितूनय एक्सपर्ट जातलें मोहिता कितें करपाक येता की ना जेवणान हय थोडे थोडे येता थोडेशे ओके सो ताजो हेल्प आसता तुका आमी हळूहळू दोगांय शिकतली मागीर वाव गुड ओके सो आमचे हांगासर कटलेट रेडी आसा आनी आमचो पयलो सेगमेंट जो आसता आमचो स्वाद डिश ते आमचो हांगाच सोंपता फुडल्या सेगमेंटान वतली पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा थँक्यू टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हा आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर कित्याक का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता विसव उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आनी आतां आमी आसा आमच्या आजच्या भागांतल्या सेकंड सेगमेंटान जो आसता आमचो खेळ टायम आनी आतां आमकां परत जॉयन जाला मोहीत आनी मोहिता बरोबर आनी अनुरा बरोबर आमी खेळटली हो खेळ आनी ताच्या पयलीं गजाली आमच्यो चालूच आसतल्यो सो अनुरा रिसंटली जेवण करपाक शिकला सो खुबशे फनी इन्सिडंट जाता आसतले किचनान सो खंयचो फनी इन्सिडंट तुका याद आसा एकूच हालींच म्हणल्यार दाळ आशिल्ली न्ही तातूंत तुमी ती फोडणां घालतात सो पयलीं हांवें बॅडमिंटन खेळटा न्ही सो हांवें आयकिल्ल्यो खबरो की दुकानाचेर तेल चुकून ते घालता तेन्ना सासता तेन्ना तेल अशें उसळटा न्ही हांवें म्हणलें बिकॉज ऑफ बॅडमिंटन हांव तशें रिस्क म्हणून किचनान वचूना न्ही चुकून कितें कट बीट जावपा ना मागीर हांव ती सिंपलूच अशें जेवण करपा आशिल्लें मागीर म्हणलें
म्हणजे हेच फोडणा घाल्या जेवण बरें जाता अशें आयकलें म्हणजे शिकया म्हणलें तुमी सगळी म्हणजे जी मम्मी बी आसता सगळी बारीकशा हातूनच फोडणा घालता मागीर मम्मीन म्हाका आयडिया दिली की मातशें व्हडलें आयदन घे आनी तातूंत तेल उदकूय आसपा जायना मातशें गरम करून तेल घालून फोडणा घालून मागीर धाप म्हणलें तशें करून मागीर हळूहळू शिकता आतां ओके सो काय ABC कांयच खबर नाशिल्ली कुकिंगाची ना हांव तितलें म्हणजे खबर आशिल्लें पूण अशें वचूना कित्याक बिकॉज टायम नाशिल्लो आनी हें तर लक्ष कित्याक खूब बी आशिल्लो न्ही फूल आतां पर्यंत म्हणूंक शकता तुमी इतलीं वर्सां बॅडमिंटनूच खेळटा आनी आतां फुडेंय खेळटा सो ओके सो तुझे ह्या तुजो करियर वायज तुजो बॅडमिंटनच्या जर्नीतलो तुजो मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट खंयचो जर्नी वायज म्हणल्यार बॅडमिंटन एवरी मॅच म्हाका तितलीच इम्पॉर्टंट तुमी म्हणटले हायज आनी लोज आसा आतां पर्यंत 90 मेडल्स मेळ्ळा सो एवरी मॅच जिखल्यार म्हाका हरल्यार चड दुख्ख जाता आय वील से आतां ताका एक्सपिरियन्स आयलो आसा तो टुर्नामेंटाक येता सो हरता तेन्ना मॅचचो म्हजो मूड डावन आसता पूण जिखल्यार म्हाका तितलें हें जायना म्हणजे हांव चड वचून मागीर प्रॅक्टीस करता ओके सो मोहित तो प्रेशर मागीर कसो हँडल करता तुका कितें तेचेर इफेक्ट तुजो पडटा केन्ना ना त्यो मॅचीस इतल्यो चालू आसता आनी मागीर मॅच जाली की मागीर नेक्स्ट मॅच टू फोकस ना जाल्यार मागीर नेक्स्ट टुर्नामेंट लागीत आसता रोखडेच सो कॅरी फॉर्वर्ड अशें करिना ना कॅरी फॉरवर्ड जायना अदरवायज तागेलें मागीर ते नेक्स्ट मॅचीन मागीर परफॉर्मन्स येता न्ही सो ते तितले थंय विसरून नेक्स्ट मॅचीचेर फोकस चालू ओके सो आतां आमी आमचो खेळ टायमाक सुरवात करचो आमचो मोस्ट अवेटेड सेगमेंट आसता आनी आमचे बरोबर क्यूट कपल आसा आनी तांच्या बरोबर खेळ खेळपाक खूब बरें दिसतलें आनी आय एम शुअर की तांची बॉन्डिंगूय तितलीच बरी आसतली सिंपल तुमकां 2 हांव इन्ग्रिडियंट्स दितले पयलीं तूं तो एक्ट करपाचो आय एम शुअर की एक्टिंगेचे दूर दूर तक कांय रिलेशनाचें ना ओके बट स्टील तूं ट्राय कर एक्शन्स करून तोंड हालोवपाचें ना आनी तुवें गॅस करपाचें सिंपल इन्ग्रिडियंट्स तुका ओके स्टार्ट तुझं गोडशें खीर साखर मीठ ओके पळय खूब इजी दिला आतां एक्सप्रेशन कितें केलां खबर ना म्हाका वे वे दिस इज अ वे टफ कळ्ळें न्ही कितें तें एक्सप्रेशनच दी तूं कसली ती पळया कडू कडू कारातें कितें एक्सप्रेशन मुळो आंबट कितें तरी ना आनी कितें हिंट आंबट आमटाण सुपर सुपर फर्स्ट वन सेकंड वन तोंड हालोप ना फक्त एक्शन करून दाखय फर्स्ट वन हय तोंड हालोप ना तुका आवडटा शीत बटाफोडी दही ताक दही बटर मिल्क ताक दूध तूप तूप मोव दूध तुका आवडटा ताप व्हेरी गुड 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 गोईंग खीर इजी इजी आत्ता केले बरे केले मोव दह्यातलें उदक येस दूध गळ्यांतल्यान तुका कितें हाडटा तो कितलें बरें तुका सांगता अनुराग दूध खंय अनुरान कानो केन्नाच कापूंक हांव नासलो ताका बेसिकली रिफर करता की धंयान टोमॅटो आनी ओनियन घालून सालाद आवडटा अरे बाबा इतली वे बेगे सेकंड वन अच्छा ओके इजी व्हेरी इजी मिरची व्हेरी नाईस आणि खरेंच सुपर बॉन्डिंग फुल मार्क्स बोथ ऑफ यू व्हेरी नाईस व्हेरी वेल प्लेड आमच्या स्वीटशे कपलच्या ह्या ब्युटिफूल अटेम्प्टा खातीर तांकां मेळटा डिस्ट्रेस कॅफे कडल्यान एक फूड वावचर रिक्वेस्ट करता कविता हांणी हो वावचर तांकां दिवचो आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट जे आसा ते जस्ट जेवण करपाक शिकता एवॉर्ड्स भरपूर मेळ्ळा आमकां खूब प्राउडी ताणें फील करेला पण ताचे आतां कुकिंगाचे जर्नी जस्ट स्टार्ट जाला पण तातूंत थोडी भर घालपा खातीर ताका थोडी ट्रेनींग आमी दितली आनी तो ट्रेनींग दितलो आनी एक स्पेशल डिश ताच्या खातीर प्रिपेर करतलो डिस्ट्रेस कॅफेचो शेफ सो आमचे फुडले सेगमेंट आसा तडका विथ शेफ
तड़का विद शेफ या सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा डिस्ट्रेस कैफेचे शेफ भोपाल सिंह। आपका स्वागत है। तो आज क्या स्पेशल बनाने वाले हो? आज मैं सैलड बनाने वाला हूँ। सैलड? ग्रीक सैलड। ओके, सो एवरी टाइम आमकां भोपाल सिंह कितें तरी स्पेशल दाखयता आनी आज तो खंय आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टां खातीर करतलो सॅलड आनी म्हाका दिसता परफेक्ट डिश आसा तांच्या खातीर हो। सो क्या करना है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स? मेरे पास ये तीनों बेल पेपर है, रेड येलो कैप्सिकम ओके। और ये कुकुम्बर है, ये चेरी टमाटो है। चेरी टमाटो मतलब ये गार्निश के लिए यूज करते हैं हम, नहीं तो आप उसमें भी डाल सकते हो। ये फेटा चीज़ है, अनियन है और ब्लैक पेपर, सॉल्ट, बाकी तो इसमें सब कुछ है। ये क्या है सर? ये ग्रीक ड्रेसिंग है। बाकी ग्रीक ये ड्रेसिंग? ग्रीक ड्रेसिंग ओके। है। ये आइसबर्ग लेटोस है। ये क्या आपने बनाया है या ये रेडीमेड मैंने मिलता है? बनाया। उसमें क्या क्या डलता इसमें है? हनी जाता है और रेड वाइन विनेगर है, सॉल्ट एंड पेपर और ऑलिव ऑयल। और ये बाहर भी मिलता है? हाँ मिलता है, आजकल सभी मिलता है रेडीमेड तो वगैरह। क्या और ये करना? ऑलिव्स वगैरह है, अच्छा। दोनों ब्लैक और ग्रीन। तो आप इसको गार्निश के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है अभी? अभी मैं इसको मिक्स करूँगा, ऑलरेडी इसमें सब कुछ है। ये आइसबर्ग लेटोस है। तो यहाँ पे ये भी सर्व होता है? हाँ ये सब होते हैं, ऑर्डर करते हैं? ऑर्डर करते हैं। हाँ ये कुकुम्बर, इसके जगह इटालियन कुकुम्बर आता है लेकिन बट ये इंडियन है, अच्छा। तो हम इसको यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास वो नहीं है। ये अनियन है। तो इंग्रेडिएंट्स जो भी है वो इजीली अवेलेबल हाँ है? इजीली अवेलेबल है वो मिल और एक जाता ये है। सैलेड का पर्टिकुलर नाम है कुछ इसका? इसका ग्रीक सैलड है। ग्रीक सैलेड, ओके। सो ग्रीक ये सॉस, ये ग्रीक ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग। इसको मिक्स करेंगे। और वैसे भी जो भी भोपाल सिंह बनाते हैं वो बहुत बढ़िया ही बनता है। और इसमें मैंने सॉल्ट वगैरह डालने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें पहले से डाला अच्छा, है, तो ओके। इसके लिए। नहीं तो अगर जिसको अगर ज़्यादा लगता है, और जब हमारे ये फेटा चीज़ है इसमें भी सॉल्ट रहता है बहुत ज़्यादा, ओके। तो इसमें इससे हम कम ही डालते हैं सॉल्ट। सैलेड रेडी है, इसमें फेटा चीज़ डालेंगे। आप इसको चेक कर सकते हो, बहुत सॉल्टी रहता है। ऐसे भी खा सकते हैं? हाँ बहुत ज़्यादा सॉल्ट रहता है। ब्लैक पेपर ऑलरेडी डाला है, ये मैंने दिखाने नॉर्मल के लिए चीज़ भी बोला डाल सकता है उसमें या वही चाहिए? था। ज़्यादातर वही जाता है बट नॉर्मल नहीं जाएगा अच्छा। क्योंकि इसका मेन चीज़ ड्रेसिंग वही है। चेरी टमाटो सैलेड रेडी हो गया। वाह, कलरफुल और न्यूट्रिशियस। आप इसमें अलग अलग वेजिटेबल यूज कर सकते हो अगर आपके अच्छा। पास अलग और रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये डालना है, ऐसा नहीं, जो भी आपको मतलब पसंद जो है वो डाल मीन है, सकते हो। जैसे कैप्सिकम वगैरह दे तो मीन है, कुकुम्बर है, बाकी अच्छा। इसके जगह आपको दूसरा ऐड करना है, जैसे जुकीनी हो गया। हाँ, तो एडिशनल आप कर सकते हो उसमें कर सकते हो। सो झटपट असो आमचो आजचो हो डिश ग्रीक सॅलड तयार आसा आनी आमचे गेस्टांक आमी रोखडोच सर्व करतली, पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक। पण ब्रेकाक वचे पयलीं थँक्यू सो मच भोपाल Thank you. सिंह। ब्रेक घेवया आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3। मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा, थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक? तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आनी आतां आमी पावल्या आमच्या आजच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटान आस्वाद. जंय आमी आस्वाद घेतली आमच्या आजच्या दोनूय डिशिसांचो आनी आतां आमकां जॉयन जाला कविता आनी मोहित आनी आमी सगळीं मेळून हे टेस्ट करतलीच. पण म्हाका दिसता मोहित आज अनुराग कटलेट्स करतना पळयतना कशें दिसलें? एकदम वेगळा एक्सपिरियन्स. अजूनपर्यंत मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बॅडमिंटन फील्ड, सो आज फर्स्ट टाइम पळयला ताका इन द किचन. ओके. ताजो एक पर्टिक्युलर डायट आसता, सो काय एडजस्टमेंट करच्यो पडटा ताच्या बरोबर? ना, आमचे फूड चॉयसीस जशें आमी सांगले पयलीं की सिमिलर Almost आसा, similar सगळे. सो तातूंत काय प्रॉब्लेम जायना. ओके, नायस. आणि
स्पेशल डिश तुमच्या खातीर आसा हांगासर शेफान केल्या तुज्या चॉयसाची सॅलड जी तुका मोस्टली तुका खावचेच पडटा आसतलें सॅलड. सो आज हो ग्रीक सॅलड तुज्या खातीर. सो टेस्ट करून पळय आनी सांग कसो जाला तो. तशेंच कविता आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टान कटलेट्स केल्या, तोय तुका टेस्ट करून सांगपाक जाय कशें जाल्या. सो प्लीज तूं मोहिताक सर्व करूं शकता पयलीं. सो रिसेंटली लग्न आला, सो भोंवप खंय चडशें जाता, खंयचे रेस्टॉरंट चडशे विजिट्स करता? स्टेडियमाच्या नजदीक आसा ती. ओके नाईस. आजची स्पेशल डिश टेस्ट करून सांग कशें जालें ते सॅलड. सो सांग कशें जालें तें. बरें स्वीट आणि स्पायसी हा कॉम्बिनेशन. सो खूप बरें जाला आणि वयले जे ते फ्राय केला ते बरें क्रिस्पी जाला. सो ओवरऑल तेजो टेस्ट खूप बरो आसा. ओके सो सक्सेसफूल हा. कॉंग्रेट्स. सो जस्ट शिकता ते आनी म्हाका दिसता नायस. गूड ट्राय. सो मोहित म्हाका आवडटा तशें जालें. आनी बेस्ट आतां आवडना सुद्दां जाल्यार हयच म्हणून सांगतलो. ना ना खरेंच बरें. जेन्युइनली खरेंच बरें जालां अनुरा. रियली टेस्टी आनी जस्ट फर्स्ट ट्राय. आनी म्हाका दिसता फुडें मागीर अशे शेप्स मेळटल्यो सारक्यो. आनी सॅलड सॅलडी बरो. ओके सो आमचे सचे सेशन आसता की आमी गजाल्यो करतात, गजाली बरोबर आमचे हे टेस्टिंग आसता. टेस्टिंगा उपरांत आमचे जे गेस्ट आला तांकां आमी ऑनर करतात आनी आमी तेजे उपरांत हे सगळे सोंपयतातूच. आनी त्याच प्रमाणे आजूय आमी हे सगळे काबार करतली. पण आमची आजची गेस्ट मुद्दम दोगी जाणां आयली. खरेंच दोगांय बिजी आसता आपआपल्या फिल्डान आनी तरी सुद्दां तांच्यांनी वेळ काडलो. ताका लागून खरेंच तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी रिक्वेस्ट करता संजीव नाईक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा तांच्यांनी आमच्या आजच्या गेस्टाक तांचो हॅम्पर दिवचो. थँक्यू. आमचे आजची दोन्ही गेस्ट खरेंच बरे असले. तांच्या बरोबर आख्खो हो फूल शूट करता आसतना खूबशी गजाल्यो तांचे कडल्यान आमी आयकल्यो आनी इट वॉज लायक रियली फन. खरेंच थँक्यू सो मच आनी इट वॉज अ ऑनर टू हॅव यू बोथ हियर. आनी आजचो हो भाग सोंपोवच्या पयलीं रिक्वेस्ट करता अनुरा हांच्यांनी आमच्या सगळ्या पळोवपा खातीर एक मॅसेज दिवचो. हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की तुमी तुमचे जे ड्रिम्स आसा ते तुमी सदांच करचे. तुमी केन्ना सोडचे न्ही. जे तुमकां पॅशन आसा. अप्स एंड डावन सगळ्यांक आसता आनी तुमी थोडा फिटनेसूय करून सो दॅट तुमी मेंटली स्ट्रॉंग रावता. तुमी आपले जे आसा ते जिद्दीन करचे आनी होप यू ऑल बी सक्सेसफूल इन युअर. थँक्यू सो मच. आनी अनुराचो होच मॅसेज घेवन आजचो भाग आमी हांगाच सोंपयता. परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा डिस्ट्रेस कॅफेचे सगळे स्टाफ तशेंच कविता हेंकां आनी आमची आजची गेस्ट. फुडल्या भागान परत मेळुया अशेंच एका सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.